नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभेत आयज 2 विधेयकां मांडटात. गोंय राज्य विधानसभा वेंचणूक क्षेत्रांत अनुसूचित जनजाती खातीर प्रतिनिधित्व मेळचें म्हणून आरक्षण लागू करपा विशींचें विधेयक आयज लोकसभेत मांडटले. ह्याच वांगडा व्यापार जहाज येरादारी 2024 विधेयक मांडपाचे आसात. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जातीच्या नागरिकांक आरक्षण मेळचें म्हणून गोंय सरकार यत्नशील आसा. तेच फाटभुंयेर हे विधेयक संसदेच्या लोकसभेत आयज मान्य करपा खातीर मुखार दवरला. व्यापारी जहाज येरादारी विधेयक 2024च्या माध्यमांतल्यान दर्याच्या माध्यमांतल्यान जावपी व्यापार आनी तांचे कडेन संबंदीत कबलाती आनी आंतरराष्ट्रीय मानकां प्रमाण भारताची जापसालदारकी निश्चित करप शक्य जातलें. मणिपुरांत राष्ट्रपती शासन आनीक 6 म्हयने वाडोवपा खातीर घर मंत्रालयान राज्यसभेत प्रस्ताव दवरपाचे आसा. काल लोकसभेत ह्या संदर्भात प्रस्ताव मांडून तो मान्य करून घेतला. 13 ऑगस्टा सावन फुडें 6 म्हयने राष्ट्रपती शासन वाडोवपा खातीर लोकसभेत मान्यताय दिल्या. घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी हो प्रस्ताव लोकसभे मुखार दवरिल्लो. मणिपुरांत कायदो आनी सुवेवस्था नियंत्रणांत आसा अशें केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सांगलें. तेच वांगडा तरेकवार खात्याच्या मंत्रालया कडल्यान आयिल्ल्या प्रस्नांचे आनी समस्यांचे समाधान सोदून काडपा खातीर चर्चा घडोवन हाडटले अशी माहिती घर मंत्रालयान दिल्या. प्रश्नवराच्या वेळार ही चर्चा जातली. संसदेच्या दोनूय सभागृहात ऑपरेशन सिंदुराचेर भासाभास आतां सोंपल्या. पूण ह्या भासाभाशेच्या माध्यमांतल्यान जे मुद्दे भायर सरल्यात ताची चर्चा सदांच चालू उरतली. ऑपरेशन सिंदुराच्या कारवायेंतल्यान भारतीय सैन्य दळान भारताचो मान वाडयला. मोदी सरकाराच्या काळात जम्मू काश्मीर आतंकवाद मुक्त जातलो असो विश्वास गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल राज्यसभेत उलयतना उक्तायलो. संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने. मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना. कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातल्या सगळ्या 7 आरोपींक राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या खासा न्यायालयान निर्दोष घोषित केल्यात. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर हांचे सयत सगळे 7 आरोपी आता ह्या गुन्ह्यांतल्यान सुटल्यात. जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं. हो उशीर लागला पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला. परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता. काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं. बाकी तर दुसरं काही नाही. ओनली पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह आहे. मजगती ह्या प्रकरणा संबंधान भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद घेतली. हिंदू आतंकवादाक देशाचेर जबरदस्तीन लादपाचो काँग्रेस पक्षाचो यत्न आयज निश्फळ थारिल्ल्यान आयचो दीस खूब इतिहासीक थारता अशें भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगले. और पूरा जो इशरत जहां केस में एफिडेविट चल रहा था तो उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि चेंज द एफिडेविट. और कई बार तो गृह मंत्री चिदम्बरम ने ही बाकायदे उनको कहा. तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते. चर्चा हुई है ना. और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए. ये आज के वर्डिक्ट में साफ आया है. हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत. अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं. राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए. आप ही ने कहा था ना. तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे. बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे.
कासावली भलायकी केंद्रात रित्यो आशिल्ल्यो सुवातो भरपा खातीर सरकारी यत्न करतात अशी जाप आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। आमदार आतोन वास हांणी ह्या संबंधान विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले। स्पेसिफिक जर घेतल्यार स्पीकर सर, गोंया कन्सॉलिमचे जे सेंटर आमी इनॉग्रेट केल्ले तेन्ना ताका टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ आशिल्ले 66 आनी एक 20-22 लोक शॉर्टफॉल आसा त्या सेंटरान। कांय गोष्टी आमी ऑलरेडी मॅपिंग करपाक सांगलेले आसा। ह्याच दिसांनी बाब सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, मागीर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मागीर कुर्चेण्याचें हॉस्पिटल, मागीर तुवेंचें हॉस्पिटल बाब जी दारोकर आयिल्लो, ते आमी मॅपिंग करपाक ऑलरेडी ते रेडी जाल्ले आसा। ते आतां पब्लीक हेल्थाक आनी सरकाराक धाडपाचो आमचो प्रयत्न बेगीन आसतलो। हे ते शॉर्टफॉल जे आसा हे शॉर्टफॉल भरपाक जाय, तेजेर हांव ताबडतोब हांवें ऑलरेडी आयज तुजे क्वेश्चनाचे पयलींच आमी सांगलेलें आसा। पण तेज्या भायर जर स्पेसिफीक कितें ऑनरेबल मेंबराक जाय तुमी सांगात, हांव आय विल इनकॉर्पोरेट इट एंड टेक इट फॉरवर्ड। नव्या येरादारी खात्या वरवीं 2 नव्यो रो फेरीपोर्ट बांदपाचें काम लोटलेच्या मेसर्स विजय मरीन सर्व्हिस शिपयार्ड ह्या कंपनीक दिला अशी माहिती नव्या येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। फेरीबोट सेवेत लोकांची गर्दी वाडिल्ल्या कारणान नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून 2 नव्या बोटींची सोय बेती पणजी मार्गाचेर करतले आनी हाचे खातीर 4 कोटी 41 लाख रुपया खर्च येवपाचो आसा अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली। आयज जाल्ले हे कार्यावळीत आमदार केदार नायक, नव्या येरादारी खात्याचे संचालक विक्रम सिंग भोसले तशेंच विजय मरीन सर्व्हिसीस शिपयार्डचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आता 2 ह्यो फेरीज आमी घेतात आनी ह्या दोनी फेरीचे स्वरूप जर म्हाका पणजी बेती ह्या रोडाचेर जर दोनी लागता जाल्यार दोनी पसून दिवपाची आमी जबाबदारी घेवयात। आमी पयली सुरवातीक एक कन्वेन्शनल फेरी आनी एक आमची रो फेरी, ह्या रो अशें घालून आमी हो रूट ऑपरेट करतले। ह्या ऑपरेशनाच्या दरम्यान जर आमकां दिसलें की अजून ताची गरज आसा जाल्यार आमी परत एक फावटी जी दुसरी आसा ती फेरी तांकां प्रोवायड करतले। म्हणून आयज एक नवी टॅक्नॉलॉजी घेवन आमी मुखार वतात आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता ही नवी जी रो फेरीज आहा आमची आसा त्या फेरीच्यांनी मातशी धाकटी आसा। 8 म्हणजे 4 व्हिलर तातूंत वचपाची हें आसा, सादारण ते 40-50 मोटरसायकली आनी त्याच्याच बरोबर जर व्हेकल आमचे 4 व्हिलर कमी आसा जर जायत मॅक्झिमम 200 पॅसेंजर एकाच बरोबर व्हरपाची त्याची क्षमता आसा। म्हणजेच रोल इन अँड रोल आउट अशा पद्दतीची ही रो फेरीज आसा। म्हणजे ताका टर्न घेवपाक लागचें ना, पयलो आयलो फर्स्ट आयलो तो फर्स्ट रिलीज जातलो अशा हातूंतल्यान आनी ताका एक म्हाका दिसता की 2-3 मिनटाच्या गतीन ही फेरीज क्रॉस करपाक शकता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान झारखंडाच्या भेटेर आसात। राष्ट्रपती झारखंडात 2 दीस आसतल्यो। ह्या वेळार राष्ट्रपती IIT धनबादच्या आनी देवघर एम्सच्या दीक्षांत सुवाळ्यात वांटेकार जातल्यो। राष्ट्रपतींच्या भेटे खातीर देवघर, धनबाद आनी रांचीत प्रशासकीय तयारी पुराय जाल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बरोच काळ झारखंडाच्यो राज्यपाल आशिल्ल्यो। अपने आप में एक यूनिक हमारा 45वां दीक्षांत समारोह होगा। हम 100 साल पूरा करने जा रहे हैं IIT धनबाद का, तो उस लहजे से भी ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिहारात ह्या वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा आनी हाचे खातीर सगळे फुडारी प्रचार कार्यात देंवपाक लागल्यात। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी दूरदर्शनाच्या DD कॉन्क्लेव कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी बिहारात भारतीय जनता पक्ष बहुमतान वेंचून येतलो असो विश्वास उक्तायलो। हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है और चुनाव आयोग का काम है कि जो सही मतदाता है वही वोट दे, न कोई विदेशी हो और न कोई फर्जी देशी हो। तो फर्जी को निकाला जा रहा है। राहुल गांधी भी जा रहे हैं 9 से 14, देखा टीवी में, क्या जाके करेंगे, क्या कहने जाएंगे? इनको पता है, कभी बोलते हैं ओबीसी, आज ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का मुख्यमंत्री बिहार में है, क्या बोलेंगे? इनके खानदान ने कभी आणि त्या खबरापत्रांक आज सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।